Baptist. सुरुवातीक आमी गीत घेवया सोदता तुका. Sonkostani soddá tuka, huskea kotin soddá tuka, कुशलपणान सोदता तुका, सगळेच कडेन सोदता तुका, दिसा फांतोडू देताना काळजांतले हे उदका सोदता. आयच्या दिसाक जेसूर पुसो तुका दोनयाते भेटयता. Sonkostani soddá tuka, huskea kotin soddá tuka, kushálponan soddá tuka, sogléc korden soddá tuka. Bapace ani putace, ani povidot miace navi. Amen. Amcia sumia Jezu Christaci curpa, devaco mu, ani povidot miaco ekvod, tumce sove asu. Tumce sove asu. मोगाळ मोगाळ भावा भयणीनो, आयज सान फ्रांसीस सावेराच्या नोवेनाचो दुसरो दीस. आयचे समोरमणेचो विशय तपासया करपाची जाणविकाय. हाचे विशीं आयज उजवाड आनी ओळख घेवया. तपासया करप म्हणजे आमी आमचेच कुशीन आमी आपलेपण पयस करता. होच एक नीज मिशनाराचो ओत्मीक शेवट. आनी ह्या मिसाचे भेटेन वांटो घेतना सान फ्रांसीस शावेरा भाशेन पवित्र साक्रामेंता फुडल्यान रावन देवाक आर्गां आनी वाखाणू लोकांच्या बागीवंतपणाक आनी सोडवणे खातीर तो मागणें करतालो. हेच गूण आमच्या जिवितांत आपणावंक आमकां बापाची कृपा मागुया. ह्या मिसान फावो ते परी वांटो घेवंक
आमची सगळीं पातकां ओळखून आमी सगळीं म्हणुया. हांव पातकी स्वर पदवेदार देवाक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजो गुन्यांव चारून सांगता, मनान चिंतून तोंडान विचारून वायटा धरून बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध. ह्या पासोत घेवन सदांच सांकवार मारयेक, सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सरस्वता देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थून मागता हांव. सोरपोदा देव आमची कागद करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासाच्या जिविताक पावूं. आमेन. Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Krista kaklutko, Sobia kaklutko, Sobia kaklutko, Sobia kaklutko, Sobia kaklutko. प्रार्थुया. देवा सूर देण्याच्या दात्रा, आखवारपण सांबाळून जिवेचो मोग करूंक आनी रगत वारोवन ताका साक्षी दिवंक ही तुज्या ओस्कोत भुरग्यांक तुजी अपुरबायची देणी. आयज भाग्योन कातरिनाचो वार्षिक समारंभचो दीस पाळटना तिच्या आंखवार निर्मळपणा आनी धिरादीक भावार्था पासत संतोशान आमी तुका दिनवासता आनी ताचे विनवणेन आमकांय आमच्या जण एकल्याच्या बेसा प्रमाणे निश्कळपण सांबाळूंक आनी भावार्थान थीर रावूंक कृपा दी म्हूण आमी मागता. आमच्या सम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्या सवेकपणान शियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासनाक. आमेन. बागिवोन पावलून रोमकारांक बरयलेले चिटी वेले वाचप. जी कोण मनशां सोयंबाच्या वोंडवण्या पोरमोणे जियेतात तांचो इकलो मनशा सोयंबाक आवडता ताचेरूच दवरलेलो आसा. पूण जी कोण पवित्र आत्मो ओडून व्हरतात ते वाटेन चलूंक आशेतात तांचो एकूच इराद. आत्म्याक आवडटात त्यो वस्तू. मनशा सोयंबाचेर इकलो दवरल्यार तुका मेळटा फकत मरण. पूण पवित्र आत्म्याचेर तो दवरलेलो जाल्यार तुका मेळटा जिवीत आनी शांती. मनशा सोयंबाचेर इकलो दवरतात ती देवाची दुस्मानां जातात. कित्याक आमचे मनशा सोयम देवाचे कुशेक खालते रावना न्हय म्हूण ताच्यान खालते रावूंक जायना. मनशा सोयंबाच्या वोंडवण्या पोरमोणे चलतात तांच्यान देवाक मानो नजो. पूण तुमचें जिवीत मनशा सोयंबाच्या वोंडवण्या पोरमोणे न्हय. देवाचो आत्मो तुमचे सोवें तिकान करून जियेता म्हणटूच तुमचें जिवीत आत्म्यान चलयलोलें जिवीत. खरेंच ज्या मनशा सोवें क्रिस्ताचो आत्मो ना ती क्रिस्ताची न्हय. देवाचें उतर. आमचो जबाब जावं दी. तुजें उतर म्हजे रुचीक
गोड गोड मोव परतून म्हणुया. तुझे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. सोगली दोन ग्रेस्काय मेल्लोले पोरी तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तुजे निवाडे म्हजो संतोष, तुजे कायदे म्हाका बूद दिता. आमचो जबाब. तुजे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. संवसारांतल्या रुपया भांगारा परस म्हाका अदीक उंच मोलाची तुवें शिकयली समूर्त. तोंडांत गोड गोड मोवा परस अदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. आमचो जबाब. तुजे उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. तुजी खुशी म्हणल्यार सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोष. तुज्या आज्ञाक आशेवन आशेवन करशेता म्हजें होड्डें, तोंड जाता उक्तें. जबाब. तुजें उतर म्हजे रुचीक गोड गोड मोव. आमी सोगलीं शुभ वर्तमानाक उबी रावया. Sporazo Iso, Sorve sporazo Iso, Sorve sporazo Iso, Sorve sporazo Iso. Aki powiedz soba, i kut solto usła. Soglia toshi porta, pizzo e quadrata. Sorve sporazzo Isu, sorve sporazzo Isu, sorve sporazzo Isu, sorve sporazzo Isu. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. लुका प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सोम्या. जेजून आपल्या शिसांक म्हणलें, बरें झाड वायट फळां दितशें ना, न्हय म्हूण वायट झाड बरें फळ दितशें ना. ताच्या फळां प्रमाणे दर एक झाड ओळखूंक येता. कांतरीक आंजिरां जालीं आनी सोरांट्यांक दाखूस जाल्ल्यो कोणे काडल्यात. बरो मनीस आपल्या काळजाच्या बऱ्या भांडारांतलें बरें काडून दाखयता. वायट मनीस आपल्या वायट भांडारांतलें वायट काडून दाखयता. तर बरोन ओत्तल्या काळजांतलें तोंड उलयता. जेजू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमाने. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाच्या भाव भयणीनो आनी प्रितीच्या भुरग्यांनो, आयज नोवेनाचो दुसरो दीस आनी दुसऱ्या दिसाचो विशय आसा तपस्या करची एक जाणबाय वो संन्यासीपणाची समजिकाय. एक संन्यासी, ऋषी, मुनी, साधू ही उतरां हांवें म्हणलीं जाल्यार तुमच्या मनान कसलीं कल्पना येतात? कोण तुमकां तुमच्या मनान दिश्टी पडटा? हूम डू यू इमॅजीन? चडशीं जाणां घोडे एक जाणटो मनीस, ताचें एक लांब खाड आसा, पिसळ्ळले कशे केंस आसात, पिजलोलीं कसलीं आंगावलीं घालून एका झाडाच्या सामकारा थंड शांत बसून आसा, तसलो एक मनीस तुमच्या दोळ्या मुखार घोडे येतलो. आनी कांयचो विशय जेन्ना आमकां म्हणटा संन्यासी वा तपस्या करची हाची जाणवाय आमी घेवंक जाय. भोव करून आमी मिशनरांनी, पिलारच्या पाद्रींनी, भुरग्यांनी
जाल्यार एक मनीस ऋषी वो संन्यासी फकत बसून आसता जाल्यार आमी तर मिशनर संन्यासी वो एस्थेटिक्स कशें जावंक आमी शकतात काय. तर आयच्या वाचपांनी आमकां मेवता एक बरें झाड बरें फळ दिता, वायट झाड वायट फळ दिता. आनी पयलें वाचप आमकां म्हणटा जे वाटेन पवित्र आत्मो तुमकां ओडून व्हरता ते मार्गान तुमी चलोंक जाय. आनी एस्थेटिसिजम संन्यासीपण म्हणल्यार कितें काय मोगाच्या इश्टानो, म्हज्या जिविताचें हांव अर्पण करून दिता, अ सेल्फ डिनायल. म्हजें जिवीत हांव ओपून दिता. कित्या पासत वाय डू आय हॅव अ सेल्फ डिनायल ऑर डिनाय माय सेल्फ. कित्या पासत हांव देवाक लागीं येवंक सोदतां, त्या पासत हांव म्हजेंच अर्पण देवाक करून दिता. आनी अर्पण म्हज्या जिविताचें कशे भाशेन करूंक जाता काय. पाद्री माद्री मोटवाशी आमच्या आंकवारपणा वरवीं थ्रू आ सेलिबसी आमी देवाक आमचें जिवीत अर्पून दिता. दुसरी एक वस्त आसा उपास, जिंजवार आनी त्याग, सॅक्रिफीस करून म्हज्या जिविताचें म्हज्यान अर्पण करूंक जाता. म्हज्या मागण्यांच्या जिविता वरवीं हांवें म्हज्या जिविताचें अर्पण करूंक जाता. आनीक एक साद्या चालीचें जिवीत हांव जियेलो जाल्यार म्हज्या साद्या जिविता वरवीं देवाक म्हजें हांवें अर्पण करूंक जाता. पयल्या क्रिस्तांवांचेर आमी नदर मारली जाल्यार आमी कितें पळयता, सादें जिवीत तीं जियेतालीं. आपलें जें कितें तांचे लागीं आसलें नासलें सगळेंच हाडून धर्मदुताच्या पांयाशी तीं दवरतालीं आनी सगळीं सांगातान एक सादें जिवीत तीं जियेतालीं, एस्थेटीक लायफ. त्या उपरांत आमी पळयता थोड्या मनशांक दिसलें हो संवसार आमकां देवा सोडशिल्लो पयस ओडून व्हरता, त्या पासत ह्या संवसारांत आमी रावंक फावना, लोकां सांगाती आमी रावंक फावना. तर तांणी जोआन बाप्तिस्ता भाशेन अरोण्यांत रावंक ते लागले. जोआन बाप्तिस्ता भाशेन जावं जांबडी आंगोस्त्रां घालून तोळ आनी मोव जोआन बाप्तिस्त खातालो ते भाशेन जी फळां जी पाळां जी कितें मेवता तें खावन तांणी दीस सारले. आनी हे भाशेन आपलें जिवीत एक एस्थेटीक एक संन्यासी कशें ते जियेले. भाग्यवंत सान फ्रांसिसाच्या जिवितान आमी नदर मारली जाल्यार जायत्योच घडण्यो आमकां मेवतात. ज्या वेळार ताणें एक जाणवाय आपणायली, बाबा आपूण एक संन्यासी कसो जियेतलो म्हणून. पयले सुवातेर ताजे विशीं अशें बरयल्लें आसा, जेन्ना तो भारतांत येवंक भायर सरलो एके बोटीन बसून, फकत 3 आंगावलीं आनी थोडींच पुस्तकां जी ताका भारतांत मेळची ना ती ताका खबर आसली, इतल्योच वस्तू घेवन तो भायर सरलो. आमी तर खंय दुसऱ्या गांवांत वेटाव एक जाग्यार दुसरो ट्रान्सफर जाता, कितलींच बॅगां आमकां घेवन वयची पडटा. फ्रांसीस शावेर फकत 3 आंगावलीं घेवन भायर सरलो. अशेंय बरयलेलें आसा, पुर्तुगालाच्या राजान तांकां एक हुकूम घातलेलो, ताचे आनी ताचे सांगाती आसात तांकां एक सिर्विदोर दवरूंक हे बोटीर, तांचें जेवण रांदूंक आनी तांचे कपडे धुवंक. पूण फ्रांसीस शावेरान तें नाकारलें आनी म्हणलें ताची गरज म्हाका ना, दुसऱ्यांची सेवा करप होच म्हजो हेतू. आनी ते बोटीन ताणें केलें, आपलें जेवण रांदलें, आपलोच रोप कपडे ताणें धुले आनीक दुसऱ्यांची भोव करून जी कोण दुयेंत आसली तांची काळजी ताणें घेतली. तेच बोटीर राजपाल आसलो, गव्हर्नर, आनी ताच्या सांगाता मेजार बसून जेवंक ताका परवानगी आसली. ती परवानगी ताणें नाकारली. लोकां सांगात्या साद्या लोकां सांगाता बसून तो जेवलो. अशेंय ताजे सोबें बरयलेलें आसा. आल्फोन्सो तेक्सेरा एक मनीस म्हणटा, जायतेच फावटी फ्रांसीस शावेराक हांवें बुश्टींच चुट्टां घालून, माडाची चुट्टां घालून ह्या चुट्टांचेर न्हिदतालो, कितलेच फावटी हांवें ताका पळयलां. जापानांत जेन्ना तो वावर करतालो, बेर्नादो हो एक भुरगो ताच्या सांगाता आसलो. आनी बेर्नादो अशें ताजे फ्रांसिसा विशीं अशें म्हणटा, एका दिसाक आमी 300 किलोमिटराची वाट एका शारांतल्यान दुसऱ्या शारांत वेताले. आनी फ्रांसीस ही 300 किलोमिटरांची वाट कितें घेवन चल्लो, एक पिंजलोलें केसक ताज्या हातान, ताज्या बॅगान फकत बायबल आनी ताज्या मागण्याचें पुस्तक, पांयांक ताज्या कांयच आसूंक ना, वाडून आसल्यो ना म्हूण
मोचे नासले, कांयच नासलें, बेर फूट तो चल्लो आनी फकत एक एप्पल ताज्या हातांत आसलो. 300 किलोमिटराची वाट फकत इतल्योच वस्तू घेवन फ्रांसीस चल्लो. म्हाका इश्टानो सगळे घडण्यो आमी आयकलात ताचेर आमी नदर मारली जाल्यार लायफ ऑफ एसेटिसिजम, अ सेन्स ऑफ एसेटिसिजम, एक जाणवाय संन्यासीपणाची फ्रांसिसाच्या जिवितान आसली. मिशनार तो आसलो तरी आसतना एसेटिसिजम और जाणवाय एका संन्यासीपणाची ताणें आपणायली. मानेवंत आग्नेलाच्या जिवितांत हेच आमी पळयता. सादें व्हरतलें ताचें जिवीत आनी आपल्या मागण्यांतल्यान भोव करून ताणें हे संन्यासीपणाचें जिवीत तो जियेलो. ह्याच मोठांत 10 वर्सां जेन्ना ताणें सारलीं, पवित्र साक्रामेंता मुखार वरांच्या वरां मागण्यान ताणें सारलीं. आयज जेन्ना आमकां भोव करून पिलाच्या मिशनरांक, पाद्रींक, ब्रदरांक, सिमनारिस्तांक एक उलो, मिशनर कशें आमी जियेतात तरी आसतना आपणावंक सेन्स ऑफ एसेटिसिजम आमच्या जिवितांत, आमच्या आंकवारपणा वरवीं उपास, जिनवार, त्याग करून आनी भोव करून आमच्या साद्या जिविताची चाली वरवीं आमी एसेटिसिजम आमच्या जिवितांत आपणावंक जाता. आनी आमकां लौकिकाक मोगाच्या इश्टानो आमच्या गोराब्यांनी आमी जियेतना तशें आमी आमचें अर्पण कोत्ता आमच्या आंकवारपणाच्या जिविता वरवीं. तुमी तुमच्या लग्नाच्या जिविता वरवीं एकामेकाक अर्पण करता. घोव आपली बायलेक विस्वाशी रावन, बायल आपल्या घोवाक विस्वाशी रावन तुमी तुमच्या जिविताचें अर्पण करूंक जाता. उपास करतना वर्साक फकत 2 दीस आमी रावता, एश वेनसडे आनी गूड फ्रायडे. घोडे दुसरेय दीस एवरी फ्रायडे और म्हयन्याचो पयलो शुक्रार आमी उपास, जिनवार करून आमचें जिवीत देवाक आमी ओरपूंक जाता. संवसारी वस्तूंक पाठ करून देवाक लागीं येवंक आमी प्रयत्न करूंक जाता. जेन्ना मिसाची समोरमणी आमी करता, आमचे पासत कृपा आनी बळ आमी मागुया. भागवंत फ्रांसिसाची मानेवंत आग्नेलाची देख घेवन आमचें जिवीत देवाक ओरपून खरेंच ताकाच सदांच चिटकून रावन ताका लागीं येवंक प्रयत्न करूंक कृपा आमकां मागुया. आमी सगळीं उबी रावया आनी आमचे काळजाचे अंतरेक, आमचे काळजाचे गरजो देवा मुखार आमी उबारुया. दर एका मागणे फाटल्यान आमचो जबाब जावन दी. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्यांची मागणी आयक, आमची काकलूट कर. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. फ्रांसीस पाप साहेबान सगळ्या बिस्पांनी, पाद्रींनी आनी धार्मिकांनी जीवन जाल्ल्या सोम्याची शांती, संतोष आनी मोग अनुभवूंक आनी दिसपट्या जिवितान आपल्याक उणेपण भोगूंक आनी दुसऱ्याचें बरें चिंतून ताका फावो तो आदार मेळूंक वावुरल्यार पुरो म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या देशाच्या फुडाऱ्यांनी आपल्या जिवितांत आनी समाजांत देवाचें आसणें अनुभवूंक आनी तांणी सदांच समाजाच्या बरेपणा खातीर वावरूंक, तशेंच तांणी स्वता खातीर काळजीदारपणान वावुरच्याक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. आमच्या पिलार संस्थेच्या वांगड्यांनी देवाचो वावर करतना जिवितान आटे विटे उपरासतात तेन्ना चड करून संवसारी वस्तू भुलवतात, त्या वेळार तांकां कृपा आनी बोल फावो कर म्हूण देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. पाप साहेबान रोमा शारान बिस्पाची परिशोध जाहीर केल्या. तिचे तयारींत आख्खी पवित्र सभा उर्बेन मिसळ जावन एकचार, बागेलीपण आनी आमचो बावाट परगटणेचो वावर नेटान फुडें वचूंक आनी ती परिशोध यशस्वी जावंक देवा लागीं मागुया. दयाळ बापा, तुज्या भुरग्याची मागणी आयक, आमची काकलूत कर. सर्गींच्या बापा, हे आमच्या काळजांतले आवडे, ह्या वेळार आमी तुजे मुखार उबारता. तुज्या दयाळपणान आमची मागणी तूं आयकून घे. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन.
तुझ देण्यान फावो जालो तुमें आमकां दिलो मनशाच्या वावरान केलो भेटयता तुका उंडो वाखाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो वाखाणी तुका बापा दी आमकां जिवा उंडो. म्हज्या भाव भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सोपेदार देवा बापाक मानतात असलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मोहिमेक आमच्या आनी आख्खे पवित्र सभेच्या दवाक सर्वेस्पोर मानून घेऊ. प्रेदीच्या बापा, भाग्यवंत कातरिनाच्या जोताच्या उगडासाक हे दिनवासनेचें बलिदान आमी तुका भेटयता. तुज्या मोगा खातीर तिणें मांडलोलें झूज आनी भोगलेले कोस्ट तुज्या नांवांक मान आनी तुज्या काळजाक संतोश दिवंक पावली. तशेंच आमचे दिसपट्टे जिणेंत तुज्या मोगा खातीर आमचे धाडणेचेर झूज मांडूंक आनी हे पोरी तुका मान आनी संतोश दिवंक दोळ्यान आमकां कृपा दी. तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. तुमचे सोवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्पोरांताय उबारता. सर्वेस्पोराक आमच्या देवाक दिन वासुया. होय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्पोरा पवित्र बापा, सोदपदार आनी सासणाचे देवा, सोर काळें सर्वताय जेजू क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. कातरिना तुजे रक्त साक्षिणीक जेजूच्या पावलांनी चलूंक आनी आपल्या रगत वारोवन तुजी विचित्र पदवी दाखयली. हे पोरी तुका गोवाय दिवच्याक आमकां तूं घोट करताय आनी अशें ताची अस्कोतायेन क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं तुजें बोड संपूर्णायेन पळजोळताय. देखून सर्गीच्या देवदूता सांगाती आनी पृथुमेर निरंतरी संतोशान तुजी स्तुती आमी गायता. Dolvaraco सर्वेस्पोर तू स्वर्गानी संसार बोल्या तुझ्या वैभवा उत्सर्गी तुका सोयीसो सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकासो सर्वेस्पोराचे नावी येता ताकासो उत्सर्गी तुका सोयीसो उत्सर्गी तुका सोयीसो. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सोर. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही तेणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशीन कोस्ट मरोन सोसूंक वेच्या आदीं ताणें उंडो घेतलो. तुका दिन वासून तो मोडलो. तो आपल्या सिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी सोमेस घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड,
तुमचे पासत समोर पोची. तेच पोरी जेवण जातोच ताणें काल्स घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या सिसांक दिली आनी म्हणलें, तुमी समस घेयात आनी हातले पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नवे आनी साश्टीक कोर्राचें रगत, पातकांचे बोगसणे मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेत मनशा पासत तें वारवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. Bavartaca Gud purgotuja. तुझ्या खुर्सा आनी पुनर्जीवनपणा वरवीं तुवें आमकां सोडवली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण गो. बापा, जेजूच्या मरणाचा आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपूर्ण ग्रास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सोडण्याची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका अधीन वाचता. आनी जेजूची कूड आनी रगत शेवतले आमी समजतांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे प्रितमेचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्योन बापा, फिलीप नेरी आमच्या गवणी बापा आनी सगळ्या याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवंसो दवरून मेल्यान त्या आमच्या भावां भयणींची काकूट कर. तांकां आनी तुजे इश्टागोतींत मेलेल्या सोमेस्तांक तुजें पोरजोडीत मुखामोड पडोवंक फावो कर. आमा सोमेस्तांची ही दया कर म्हूण आमी मागता. आंकवार माये देवाचे माये सांगाती, तिचो पोती बाग्योंत झुजे, बाग्योंत दोर्मदूतां, बाग्योंत कातारिना आनी सोर्व काळी तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगतांत तुजी मोहिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता, त्या जेजू थाय पवित्र कोणान सद्बुद्धीदार बापा, सर्वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या सासणान. आमेन. आमच्या सोडवणाऱ्याच्या नेमानान धरून ताणें शिकवलें प्रार्थना आमी सगळीं धीर घेवन म्हणुया. आमच्या बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राय आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसवटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता तशें आमचीं पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सोरेस्परासोर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्का आमकां दी. सर्गींच्या सुखाक आनी आमच्या सोडणारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बोरशान ओतरेकता. तर आमकां तुजे उदार काकोतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटाय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी मोहिमा तुजी सासणाच्या सासणाक. सोम्या जेजू क्रिस्ता, तुवें तुज्या दोरमतांक म्हणलें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचे न्हय, पूण तुजे पवित्र सोबेच्या भावार्थांचे दिश्ट घाल आनी तुजे खुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ, जो जियेताय आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणाक. आमेन.
सोम्याची शांती सदाकाल तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक मोगान शांती दिवया. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिडी संसाराचे पाप काटले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संवसाराचे पाप काडटा ती. शेळयेच्या जेवणाक आपोल्यान ती आमी सगळी सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचे म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. तुमकां कोमन्या तुमचे बसके सुवातेर आमी घेवन येतले हांव. जो कोण कोमन्या घेवंक सोदतात आनी उबे रावचे आनी घेतल्या उपरांत ताणें बसचें म्हूण आमी मागता. Jesu जेवण जालो आमचे आदमी भुकेक पावलो ये जेसू वेगी तुये ओदमो तुका घेऊन रावता ये जेसू वेगी तुये oddmo tuka घेऊन रावता स्वर्गी जेवण जेसू दिता आपले कुडमास समोर पिता देवा मेंढरो आपूण साता आमा मनशांक खावंक दिता जेसू वेगी तुये oddmo तुका घेऊन रावता जेसू वेगी तुये oddmo तुका घेऊन रावता
प्रार्थूया. भोव पवित्र आनी सोडबोळीस देवा, आंखवारपणाच्या आनी रक्तशास्त्रीपणाच्या जैताक लागून कातारिना तुजे भक्तीनींक भाग्यवंता मदें उबारून तुवें मुकुट दिलोय. आमी आतां घेतिल्ल्या संस्काराच्या बळान सोर वायटाचेर धिरान जैत व्हरून सर्गींचे मोहिमेक आमी पावोशी कोर. क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं. बसूया. मोगाड बाबा भयणीदो, पाद्र आग्नेल देण्याचो सागोर आपल्या भांडारांतले तो आपल्या भक्तांक गरज तें फावो करता. असो ताचो एक भक्त आग्नेल आफोन्सो संत स्तेवानसान आमकां बरयता. हांव नुस्तें मारूंक वेता. ट्यूबलायटीचो कोंच म्हज्या पांयाच्या बोटाक लागलो आनी भितर गेलो आनी भितरूच जिरलो. म्हजो पांय सुजलो आनी इन्फेक्शन जालें. मोज्यान चलूंक जायना जालें. हेल्थ सेंटरांत गेलो. तांणी म्हाका टॅटनस इंजेक्शन दिल्लें आनी धाडलो. म्हज्या घाव्याक कांयच करूंक ना. उपरांत म्हजें इन्फेक्शन चड जालें. म्हज्या घरच्यान म्हाका पिलार हाडलो. पूण लॉकडावन आसा देखून पाद्र आग्नेलाच्या तुंबलाशी वचूंक जावंक ना. गेटीशी एक पाद्री मेवलो. ताणें मान्यवंत आग्नेलाची माती हाडून दिली. म्हजें इन्फेक्शन वाडत आसलें आनी गावो पेकोन आसलो. GMC हॉस्पिटलांत कोवीड केसीस चड वाडल्यात म्हूण म्हाका भितर देखून घेवंक ना. घरा आयलो आनी दर दिसा मान्यवंत आग्नेलाची माती बावार्थान उदकान घालून पियेतालो. एक म्हयनो भितर म्हजो गावो पेकलो आनी इन्फेक्शनूय गेलें. हांव मान्यवंत आग्नेलाक दिनवासतां आनी बेगीन सांताचो मान फावो जाल्यार पुरो म्हूण मागतां. असले विस्मितां मोगाळ बाबा म्हणिदो जायत्या जाणांच्या जिवितांत घडटात पाद्र आग्नेला उदेशी. जायतो लोक आमकां बरयता, जायतो लोक बरयना. पूण जी आमी लोक बरयता ती आमी तुमच्या मुखार दवरता. तर ह्या वेळार कोतकोत्यान त्याच पाद्र आग्नेलाक बेगीनच आल्ताराचो मान मेळूंक मागुया. पयले सुवातेर मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें, उपकार मेळूंक मागणें. सगळे आमी उबे रावुया आनी मागण्यांत आमी वांटो घेवया. सर पदवेदार देवा, आमच्या सर्गीच्या बापा, आमचे सर्वणे खातीर तुजी मांडावळ दिनवाशी मनान आमी ओळखता. आनी त्याच खातीर तुज्या वेंचून काडलेल्या सेवकां उदेशी ओचुऱ्या लेगून तूं करून दाखयताय म्हूण मानता. तुज्या पुताच्या पावलार आमी कशे परीन चलूंक जाय हें दाखोवंक तुजो विस्वासी सेवक मान्यवंत आग्नेल एक नमुनो कसो आमकां दिलोय म्हूण तुका दिनवासता. आनी तुज्या पवित्र आत्म्याच्या उजवाडान मान्यवंत आग्नेलाच्या भाग्यवंत जिविताची देख आमी घेवंक पावल्यार पुरो म्हूण काळजान तावन मागता. तशेंच आतां मान्यवंत आग्नेल तुज्या पुताच्या जेजूच्या अनंतभरीत जिवितांत भागीदार जालो म्हूण दाखोवंक हो उपकार तुका गरज तें सांग. एक कुणा कशी फावो कर म्हूण विनयता. मान्यवंत आग्नेलाक भाग्यवंताचो मान मेळूंक मागणें. अगणित काकुतीच्या देवा, अगणित काकुतीच्या देवा, सरपोट पडून तुज्या पांयां सरशी, तुज्या पांयां सरशी आमी मागता. व्हडा विश्वासान तुजी खुशी आनी आमच्या बरेपणान उपकारता जाल्यार मान्यवंत आग्नेलाक सांताचो मान फावो कोर. आमचे पवित्र सभेचे इगोर्जेचे उगड परगोटणी उदेशी मागता. आमच्या सुमिया जेजू क्रिस्ताचे नावी आमेन. पिडवंतांचेर मागणी. सगळीं उबी रावया.
सर्वेस्परा आमच्या दोयाळ बापा आनी काकुत्सरा बापा, आमच्यो असोगतायो सोसूंक आनी आमच्यो दुखी भोगूंक तुवें तुज्या एकल्याच पुताक ह्या संवसारांत धाडलोय. तुजे लागीं आमी कालतेपणी मागता. हे आमच्या पिडेवंत भावां भयणीचेर बोलेपणान तुजो आशिर्वाद घाल. तांकां कुडीची गोठाय, आत्म्याचें तीरपण, दुखी कोतींनी सोंसणिकाय, भलायकेची पूर्णताय दी. तांच्या जिवितांत तुजी शांती, खरो मोग आनी बोलेपण भरपूर आसूं. तांच्या कश्टां दुखांत ती तुजेरूच भावार्थ दवरून आनी तुका ती अनुभवूं. ह्या परी भावां भयणीच्या एकवटांत ती सदांकाल जिवं आनी संतोशान तुका वाखणूं. तूं जो जियेताय आनी राजवट चलयताय सासणाच्या सासणांक. आमेन. नोवेन सान फ्रांसीस झेवियराक. हे भोव प्रितीवंता आनी मोगाळ सान फ्रांसीस झेवियरा, तुज्या सांगाता सोरेस्परा देवाक व्हडा मनान पोरणीपाट आनी नमस्कार करता. देवान तुका साबार देण्यांनी बोल्लो आनी उदेंतीच्या लोकांक जेजूची ओळख दिवंक धाडलो. देसा देसांनी वचून देवाची राज स्थापूंक, पवित्र सभा वाडोवंक तूं थांबनासतना वावुरलोय. तूं त्याच मोगाळा सोडणदाराची ओळख आमच्या काळाच्या मनशांक दिवंक तुजे सारकें आमकां उपेवून मिशनार कोर. उतरांनी आनी जिविताचे चालीन शिव वर्तमानाक गोवाय दिवंक जेजूच्या आनी मनशाच्या मोगाचो उजो आमच्या काळजांनी पेटोय आनी क्रिस्ती भावार्थाचो उजवाड सगल्यांक फावो कोर. आमेन. आमी सगळीं एक आमची बापा नमान म्हणुया. आमचे बापा स्वर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुजी खुशी स्वर्गार जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरायज आयज आमकां दी आनी आमी आमचेर चुकलोल्या बक्षिता तशी आमची पातकां भोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडून दिनाका, पूण वायटांतली आमकां निवाव. मोहिमा बापा पुताक आनी पवित आत्म्यांक आदी आतां आनी सदां सदां काल आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सोवे आसूं, तुमचे सोवे आसूं. सोदपोदा देव बाप आनी पूत आनी पवित आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वचून येयात, क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. आमच्या सान फ्रांसीस झेवियरा, उदेंतूच वाडल्या दारा, बोबोळादीक तूं आदारा. आमच्या गांवांत आमच्या घरा, आमच्या सान फ्रांसीस झेवियरा, उदेंतूच वाडल्या दारा, बोबोळादीक तूं आदारा. आमच्या गांवांत आमच्या घरा, माय बाप घरदार सोडून आयलोय, खरो भावार्थ आमकां हाडलोय. कश्टोन काम्योन पोरगोट केलोय, आमचे मोदेन जोरोन मेलोय. आमच्या सान फ्रांसीस झेवियरा, उदेंतूच वाडल्या दारा, बोबोळादीक तूं आदारा. आमच्या गांवांत आमच्या